नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाचो येवकार. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक हे सरणींतू आज गोवा राज्याचो ख्यात उद्यमी वसंतराव श्रीनिवास डेंपो हांगेले वळख दितस. गोवा राज्यांतले डेंपो ग्रुप्स ऑफ कंपनी आणि डेंपो चॅरिटेबल ट्रस्टाचे संस्थापक वसंतराव श्रीनिवास डेंपो गोवाचो ख्यात कैगारिकोद्यमी आणि लोककल्याणकारी व्यक्ती म्हणून नाव पावलेंती. तांणी 4 फेब्रुवारी 1916 इस्वींतू गोवांतू जल्मलेंती. तांणी तांगेलो भाऊ वैकुंठराव डेंपो सांगत मेळणू डेंपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज स्थापन केले. 1941 इस्वींतू तांणी गणी उद्यम आरंभ केले. आज तांगेलो उद्यम जहाज बांधूचे, खनिज, आहार, लोखंड, स्टील, शिक्षण, प्रवास आणि बांधपाक म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन वर्क्स ताईं खूब विस्तारान वाढला. 1988 इस्वींतू डेंपो ग्रुप ऑफ कंपनीन ग्लॅक्सो कंपनीचे सहभागित्वान भुरग्यांचो आहार तयार करपाक आरंभ केले. हिंदुस्थान फूड्स, डेंपो ट्रॅव्हल्स, डेंपो इंडस्ट्रीज, न्यूजपेपर पब्लिशिंग, डेंपो शिप बिल्डिंग, गोवा कार्बन, अपरांत आयर्न अँड स्टील नावाच्यो संस्थो डेंपो ग्रुप ऑफ कंपनीज खाल आसत. वसंतराव डेंपोन गोवाचे जनप्रिय फुटबॉल क्लब डेंपो स्पोर्ट्स क्लब स्थापन केला. बिचोलीचे स्पोर्ट्स क्लब घेऊन फुटबॉल खेळच्याक निर्वहण केला. डेंपो चॅरिटीज ट्रस्ट एक लोकपरोपकारी संस्थो आसून गोवा राज्याचे खूब शिक्षण संस्थेचो पोषण करतस. कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यानिलयाचे टेप्पर स्कूल ऑफ बिझनेसांतू एंडोमेंट प्रोफेसरशिपाक वसंतराव डेंपो रिफ्लेक्टिव्ह चेअर म्हणून नाव दवरला. भारत सरकारान 1991 इस्वींतू वसंतराव डेंपोक पद्मश्री प्रशस्ती दिवन मान केला. 4 मार्च 2016 इस्वींतू केंद्र सरकारान तांगेले जन्मशताब्दी स्मरणार्थ टपाल चीट काढून तांका गौरव दिला. तांणी 9 नोव्हेंबर 2000 इस्वींतू देवादीन जालेंते. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन वसंतराव श्रीनिवास डेंपो हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.